मार्चाच्या पहिल्याच दिसा तेल कंपनींनी व्यावसायिक सिलिंडराचो दर वाडयला। हाचे पयलीं जानेवारी आनी फेब्रुवारीन दर वाडिल्लो। व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडराचे किमतीन सेगीत तिसऱ्या म्हयन्यांत वाड जाल्या। 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडराची किंमत 25.50 रुपयांनी वाडल्या। मजगतीं केंद्र सरकारान सबसिडी आशिल्ल्या 14.2 किलोग्राम घरगुती गॅसाच्या दरान सध्या वाड करूंक ना। 1 मार्चासावन सरकार जीएसटीचे नेम बदलता। आतां सावन 5 कोटी रुपया परस चड व्यवसाय करप्यांक ई चलना बगर ई-वे बिल तयार करपाक मेळचें ना। हो नेम मार्चासावन लागू जातलो। फास्टॅगची ई-केवायसी अपडेट करपाचो कालचो निमाणो दीस आशिल्लो। 1 मार्च सावन तुमचे केवायसी अपडेट करूंक ना जाल्यार फास्टॅग NH1 वरवीं निश्क्रीय करतले। वांगडाच ते ब्लॅक लिस्टांत वचपाक शकता। 15 मार्चा सावन SBI क्रेडिट कार्डाच्या नेमांनी व्हड बदल करपाचो निर्णय घेतला। बँकेन आपल्या उण्यात उणी दिसांची बिलां मेजपाचे नेम बदलपाचो निर्णय घेतला। हे नेम 15 मार्च सावन बदलतले। बँकेच्या सुटया विशीं उलोवपाचें म्हळ्यार मार्च म्हयन्यांत शिवरात्र आनी होळी ह्यो 2 व्हड परबो आसात। ह्या म्हयन्यांत वट्ट 14 दीस बँक बंद आसतली। सुटयांची वळेरी प्रदेशा प्रमाण बदलपाक शकता अशे परिस्थितींत खंयच्याय कामा खातीर बँकेंत वयचे पयलीं सुटयांची वळेरी तपासप गरजेचें। मात ह्या काळांत तुमी तुमचें काम नेट बँकिंगा वरवीं करपाक शकतात। भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या म्हयन्याचे सुरवाते पयलींच बँकेच्या सुटयांची वळेरी प्रसिद्ध करता। आयच्यान मार्च म्हयनो सुरू जाला। अशे परिस्थितींत RBI नव्या म्हयन्या खातीर बँक सुटयेची वळेरी जारी केल्या। ताका लागून कितेंय काम करचे आदीं बँकांच्यो सुटयो केन्ना येतल्यो हें जाणून घेवप गरजेचें। तर हे आशिल्ले 1 मार्चा सावन जावपी बदल। गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर।